मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागच्या वखता सद्याकाळच्या 29व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. एका मनाची काळज जी जावन मिसाचें बलिदान पेटोवया एकामेका खातीर मागया. आज पवित्र सभा जागतीक मिसांव आयतार संभ्रमता. हे संदर्भार सोम्यान सुरू केल्लें तें मिसांव आणकी तें जायत्या 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 पंथाक पावोंक आसा. देखून शेमा पर्यंत तें पावच्याक मिसांव वावर सोमी आसो तो बळान चलच्याक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा विशेश करून मागता आसतना आयच्या दिसा विशेष करून आमी आमच्या खातीर आनी तशेंच मिसांव वाव करतल्या समेस्त भाव भयणी खातीर याजकां खातीर धर्मिकां खातीर मागया. ह्या संदर्भात देवादीन गीता लविटा रोड्रिगेसाच्या आत्म्या मिसेता हिल्डर रोड्रिगेस फातिमा वडो तशेंच कुटुंबां देवादीन जाल्यार संजय आत्म्या मिसेता जुलियाना डिसोजा मिलर बाय वडो तांचेर ते बसोत मागया. आमी समेस्तां बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयलां सुगडा आस करून तांचे बसोत आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो जेजूच्या मिसावांचे साक्षी जावं ह्या एकोरिस्ताच्या मेजा बवारी आमी संगता जमल्या. आज संवसारभर मिसांव आयतार आचरण करतात. ह्या संदर्भी एकोरिस्तातय आमी बळवंत जावन हेरांक बळवंत करूंक आमकां आयची देवस्तुती उलो दिता. जेजू क्रिस्ताचे आमी पटलावदारी म्हणलें सत व्हड मानाची आनी वडविकायेची गजाल. सुरवेते विशीं आमी वाटपण पावोवन हेरांक क्रिस्ताची वळख दिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा मागया. सोम्याच्या मिसांवाक व्हरतो पाठिंबो दिवंक तशेंच सोम्याचें मिसांव आमच्या जिवितांत तें संपूर्ण करूंक जाय अशी कृपे दिणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत हो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळकाळ समानान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. आमी केल्ल्या पदकाची दूख धरया. मगड सोम्या तुवें तुजें मिसांव ह्या संवसारी 2000 वर्सां फुडें आरंभ केलें. तें आजुरी मुंदारून आसा. पूण धडे बोटी ह्या मिसांवान क्रियात्मक रितीन वांटो घेवंक आमी सुखन पडल्या. पश्चात्तापून भोगसने मगोन म्हणटा सोम्या दया दाखय सोमिया आमची काकूळट कर. दया दाखय सोमिया आमची काकूळट कर. मगडा जेजू तुजें मिसांव काम करच्याक
मनशाकडे असो सहकार तूं आशेताय पूण थोडे फावटी आमी स्वार्थी जाल्या आमी सुराती जाल्या मिसा वावराक खूब हांव दिवंक फाटीं सरल्या ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा सम्या पश्चात्तापन भोगसण्या मागून म्हणटा दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूळट कर दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूळट कर. मोगळ सम्या तुजे मिसांव आनीक जायत्या संवसाराच्या कोणशां पावोंक आसा हे मिसांवाक आमचो सहकार गरजेचो पूण संवसारी राटावळ म्हजो स्वार्थ थोडे फावटी ह्या मिसांवाक आदार आनी सहकार दिवंक अडकळ जाता ह्या मुखार तुका आमी दूख दिल्या तशेंच मिसांव वाव करतल्या की बेजार केल्लें आसा पश्चात्तापन भोगसण्या मागून म्हणटा हांव दया दाखय सुमिया आमची काकूळट कर दया दाखय सुमिया आमची काकूळट कर. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंचरगी आणि शांती ताच्या इष्टा सुसारी स्मर देवा सुरगीच्या राया सर्वद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिल वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सुमिया देवा देवाचे शिणी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळट कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे इत्या पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन प्रार्थुया एक घडी बरदोळे आमी आमच्या घरसंगती त्या सवां खातीर आमी मागया सर्मिसां वावरा खातीर आमी मागया महिमेवंत देवा आमच्या सर्व पदवेदारा बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साखरी करूंक आमकां बोबो कर हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वस कश्टां दगदांनी ताका चिरडूंक सर्वेच परा बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताचे उदेशी
सर्वेस्पराची खुशी सुफळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जाणवये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवन म्हजो सेवाक जायत्या नितीवन करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देव तुजी दया. सर्वेस्पराचे उतर खरेच खरें, सगळी ताची कर्तवां विश्वासीपणाची. न्याय नितीचो सर्वेस्पर मोग करता, ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देव तुजी दया. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्ती असलेल्यांचे, आपल्या विश्वासी मोगाचेर भरवसलेल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देव तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देव तुजी दया. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी उसरतांव तो बाबार्थ तीर सांबाळ्ळ्या. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक. सर्गार गेला तो जेजू, देवाचो पूत. आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कणवाळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय. आमचे बरीस संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलो तसलो, तरी ताणें पाताक केलें ना. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपेशी आसणाक लागीं सरया. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. मनशापूत हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांचे सोडवणे पासून दिवंक आयला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो वळू जेबेदवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव जेजू सरसी येवन म्हणाले, मेस्त्री, तुजे लागीं आमी मागसो एक उपकार आसा, तो तुवें आमकां करी सै.
हांवें तुमकां कितें करीसय म्हूण तुमची अपेक्षा विचारली जेजून. तो ते म्हणाले, तूं तुजे महिमेवंत पावतस आमचे भितरल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसयसय. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेणात. हांव पियेतां ती काल्स तुमी पिवंक शकतात की? हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेवंक शकतात की? सकता म्हणाले ते. तो जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, आनी हांवें घेवंक जाय तें स्नानी तुमी घेतिल्ल्यात खरें. पूण कोण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक म्हूण थारोवचो तो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां तें मेळटलें. बाकीचे 10 जण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवाचेर रागान पेटले. पूण जेजून तांकां समेस्त सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिकारी म्हण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताक लोकांक अडसून धरतात म्हण तुमी जाणात. पूण तुमच्या मोदें तशें जायनाय. तुमच्या मोदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकोर जावं दी. आनी तुमच्या मोदें कोण पयलो जावंक सोदता तो समेस्तांचो गुलाम जावं दी. मनशा पुती हेरांनी आपणाची साकरी करीजय म्हूण येवंक ना, बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करीजय म्हूण आनी समेस्तांचे चडवणे पासत आपलो जीव दिजय म्हणून आयला. देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हेची सुवार्ता तुमी आयकली. कोणाच्या वांजेलान ती सुवार्ता आयकली तुमी? कोणाच्या वांजेलान ती सुवार्ता? देवा म्हज्या, हा मार्काच्या वांजेलांतली सुवात तुमी आयकली. ह्या सुवातेंत 2 जण जेबेदेवाचे पूत न्ही गे. कोण ते जेबेदेवाचे पूत? जुआंव आनी जाकोब. जुआंव आनी जाकोब जेबेदेवाचे पूत. हे खंयसर आशिल्ले जेजू आपयताना? खंयसर आशिल्ले? जेजू हांगा आपयताना, ह्या जेबेदेवाच्या पुता हांगा आपयताना ते खंयसर आशिल्ले? हा सांगा. हांगासर कळना गे. बसली उठना दास. हा गम्म घालून आयल्यान घेवन कितें खंयसर? वय मासली बगूंक खंय उडलाल न्ही संकार की तंद्रबाई पिच्चांनी पणांबूर खंय? खंयच्या सरोवरांत? गलेलिया सरोवरांत. गलेलिया सरोवराच्या तडेर न्ही कोणा संगी? हा हा जेवतेल्या संगी. जेवतेल्या संगी जेबेदेवा संगी. जेबेदेव कोण? कोण असो तुजो? हा कोण असो? जाकोब असो आनी जुआंवचो बापय जेबेदेव. ताका 2 पूत. हे कितें करताले ते सरे बापाय सांगाता? मासली बत्ताले. मासली बत्ताले. कितें करताले? मासली बावचे कवचे एकच काम तुमचे. ते मासली भाजेनातले, मासली पागेनातले, जाळां सामा करताले. बळे कित्याक जाळां सामा करताले? मासली धरच्या खातीर जाळां सामा करताले. एक मोगोर ते जुआंव आनी जाकोब. जेजू तांकां आपयता. जेजू तांकां आपयल्या उपरांत जेजू फाटल्यान येतात. जेजू फाटल्यान गेल्या उपरांत तांचें नांव इल्लेशें वयर येता. कित्याक जेजू आसर्य करता, विजित्मा करता, महिमा करता, मेल्ल्यांक जिवंत करता, कुरड्यांक दिश्टी दिता, कोडकारांनी तळ करता न्ही गे.
पिडेस्तांक गुण करता आरिगारांक सल अशें करता पळया आनी अशें जायतो लोक ताच्या फाटल्यान येतालो अशें आसतना ह्या जाकोबाक आनी जुवांक आपूण इल्लेशें वयर आसा दोनी तावन ते भायर येयल्यात आतां जाळ सांडलां 2 सांडल्या न्ही आतां तांकां तांचो हुद्दो येयलोसो बरो म्हूण दिसता गनासो आनी मानासो म्हूण दिसता देखून त्यात पावंडाक आनी वयर वचोंक ते आशेतात आनी तांणी भितरले भितर चिंतिल्लें आसा जावंक पुरो हो आसा पळय नजरेत असो जेजू तो साधारण मनीस न्ही तो एक दीस जेरुजालेमाच्या रावळेराच्या सिंहासनाच्या पाठार बसतलो सगळ्या इस्रायलाचेर राजवडकी चलयतलो कळ्ळें गी रोमी चक्रवर्तीक चलवयतलो आनी इस्रायल स्वतंत्र करतलो आनी इस्रायलचें आडल तें धरतलो म्हणली एक आशा भितरले भितर आसली जावंक पुरो म्हाका गोतू ना आसली जावंक पुरो पूण देखून ते एक आशा भायर घालता जेजू मुखार आशा ताच्या काळजाची आशा जेजू मुखार भायर घालतात म्हणटात तूं त्या पदवेक पावतना तूं त्या महिमेक पावतना कळ्ळें गे तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक आमकां बसयताय म्हूण बसती कळ्ळें आमी तुज्या मोगाचे सीस सगळ्यांनी आमकां आपोवन व्हरताय न्ही लाजाराक जिवंत करताना आपूण वेलें ताबर पर्वतार आपूण येयलें सगळ्यांनी आमकां आपूण व्हरताय तशें म्हळ्यार आमी तुज्या मोगाचे पेद्रू आसा तो म्हातारो ताका कांय करूंक जायना आतां व्हडलें देखून आमी एक गृहमंत्री आनी एक हणकासू मंत्री आमकां करशी जाल्यार बारीक बरें उजव्याक आनी दाव्याक बसयशी जाल्यार जाताय म्हूण बसयता म्हाका बासती आनी जेजूक आयकून हें शॉक जालें कळ्ळें कित्याक म्हळ्यार जेजूचें मिसांव पाठार बसचें जेजूचें मिसांव अधिकार चलोवचें जेजूचें मिसांव हेरांचो स्थान मान घेवचें जेजूचें मिसांव हेरांनी ताची साकरी करची सेवा करचें तें जेजूचें चिंतापूत न्ही जें मिसांवूत न्ही तें संवसारी अधिकाराचें चिंताप संवसारी अधिकारी आसात राय आसात न्ही पाठार बसतात वय पळयल्या रायांक पळयल्या तुमी पिक्चरान म्हणी पळयलां गी अशें पळोवना जावंक पुरो पाठार बसतात बंगाराची सिंहासन बंगाराची मुस्तैकी बंगाराची ताची किरीटा न्ही गे बंगाराचे मोचे बंगाराची बशी बंगाराचे जेवचें हत्यारां न्ही गे तांकां बगले सेवाकी वाऱ्यां घालूंक दग जाताना न्ही गे आनी पुरा कितलीं जाणां रावले ताच्या पळया तशेंच आतांचे मंत्री आसा आतांचे व्हडले मंत्री आसा तांकांय तशेंच तांकां पांयांक एकलो माथ्याक एकलो गुमटेक एकलो पाटीक एकलो सगळे आसात पुरा करून दिवंक न्ही गे वय की न्ही विधानसौधा गेल्या थंय तो विधानसौधाचो मेन कोण थंय स्पिकर ताका एक पटी एपॉयंट करतना 100 जाणांक एपॉयंट करीत ताका कुमो करून 100 जाणांक कामाच्या पळया एपॉयंट करीत की म्हळ्यार आतां पळय मस्तू मनीस संवसारी अधिकारांचे म्हूण चिंताप संवसारी राजवडकी चलयतल्यांची चिंताप आपणे हेरांची सेवा करची न्ही हेरांनी आपणाची सेवा करी जाय पूण जेजूचें फुल्ल उलटा चिंताप उलटा हेरांनी म्हजी सेवा करची न्ही हांव पाठार बसूंक घेवंक ना हांव अधिकार चलोवंक घेवंक ना हांव ह्या लोकांक जुलूम करूंक घेवंक ना आनी हें जाकोबाक आनी जुवांक समजोवंक ना पळया जेजूचें चिंताप वेगळेंच जेजूचें चिंताप संवसाराक सुटका दिवचें संवसाराक सोडवण दिवचें कैदी आसले बंद येत आसल्या मनशांक सोडवण दिवचें चिंताप जेजूचें मिसांव जेजूचें देखून इसाया सिनोगाक गेल्ल्या वेळार ताका इसाया प्रवाद्याचो कवळो दिलो कोणाचो इसाया प्रवाद्याचो कवळो दिलो आनी त्या कवळ्यान कितें बसून आसलें त्या कितें बसून देवाचें उतर दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक मागीर दंडसतल्यांक सवकसाय कैद्यांक सुटका दया माया पासारचें वरस परगट करूं म्हाका अभिषिक्त केला पळय हांगास जायते कैदी आसले जावं पुरो विविध रितीच्या बंदडेंत पिडेंत शोशणांत विविध रितीच्या कर्गांत वळख जावन वड्डाडटले जायते जण दादले स्त्रियो विधवी प्रदवारी पातकी जायतीं जाणां आसलीं तांकां सुटका दितलो कोणूच ना
सगळा वयर जुलूम चलयतले मात्र आसले आनी तांकां सगळ्यांक सुटका दिवचे मिसांव जेजूचें आसलें पळय जेजू पाठार बसूंक आशिल्लो जाल्यार राय जावंक आशिल्लो जाल्यार गोरवांच्या गोठ्यान जल्मते हां जल्मते ना इजिप्ताक पलायन करता नजरेतान सुताराचें काम करता ना देखून जेजू म्हणटा कितें म्हणटा कोल्यांक मांठी आसात कोल्यांक सुकण्यांक गोंटेर आसात पूण मनशा पुताक माते तेंगूंक सयत सुवात ना पळया हर एका कोल्यांक उंदरांक आनी कुळिंदरांक मांटयात मनशांक घरांत सुकण्यांक गोंटेरात पूण देवाच्या पुताक माते तेंगूंक सयत सुवात ना हेंचे तुज्या जिवितांत जारी जालें तुम्ही पळयतात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूचो जल्म बेतलेमान जालो जाल्यार गोरवांच्या गोठ्यांत ताचें घर न्ही तें गोरवांच्या गोठ्यांत थंय ताका छत्राक शिफ्ट केलो जाल्यार छत्र ताचें न्ही बड्याचें ताच्या स्वंत गांवांत तो वाडोवंक ना पळया इजिप्ताक पलायन नजरेत ताचो स्वंत गांव न्ही पळया ताच्या उपरांत ताचें मिसांव सुरू केल्या उपरांत ताच्या स्वंत घरा तो रावूंक ना पेद्रूच्या घरा जावंक पुरो पेद्रूच्या सासूमायेच्या घरा जावंक पुरो झाकेवाच्या जावंक पुरो मातेवाच्या जावंक पुरो सिमाफरी जेवाच्या घरा जावंक पुरो थोड्या घरांनी तो रावलो मारी मार्ताच्या घरांनी थोड्या घरान रावलो तो पळया ताचें मरण म्हज्या मोगाच्या भावांनी पळया मरण मरोंक समेत ताका सुवात मेळ्ळी ना मरण मरोंक थोडे फावटी आमकां आशा आसता आमी आमच्या घरांत मरोचे आस्पत्रेन मरो नजो आयसीयून मरो नजो आमच्या घरांत एक तें उदक पिवन मरोचें म्हणली आशा आसता आनी ती आशा संपूर्ण जाता थोडे फावटी पूण जेजूक ती आशा जावंक ना भुमीचेर मरोंक ताणें तरसलेल्या भुमीचेर मरोंक ताका फोव जावंक ना भुमी आनी आकाशा मदें वाऱ्यार उमकळोन मेलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया कसली एक दुर्गत पळया ताका आंग बरो उस्तूर घालूंक मेळ्ळें गी मरतना मेळ्ळें गी पळया विणगो जावन मेलो विणगो केलो ताका मात्र पुरो जालें ताची कूड सकयल देंवयली ताका पुरूंक म्हणी तसोच कोण आहलो गी ना अरिमात्याच्या जुजेच्या पोंडान ताका पुरलो दुसऱ्यांचो पोंड बाड्याचो पोंड म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया कांयच ना संपूर्ण दुर्बळकाय संपूर्ण देखून सांग पावलो फिलिप्पीकारां बरोबर म्हणटा सैमान तो देव तरी त्या समान संपणाक लब्धन रावंक ना गुलामाचें रूप घेतलें आमचे गतीन तो जियेलो पातक मात्र सांडून देखून देवान ताका ती ऊंस बारलो आनी बागवो जय म्हण दर्येक दिंबी ताच्या नांवाक संवसारी आनी पाताळी वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी पळया तसली एक सदेपणाचें जिवीत जेजूचें आनी ह्या संदर्भात हे जेबे देवाचे पूत विचारतात तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक कळ्ळें गी उजव्याक आनी दाव्याक म्हणटाना कालवर परत उडास येता न्ही गे कालवर पर्वत उडास येता जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक कोण आशिल्ले जेबे देवाचे पूत आशिल्ले गे हां जेजून म्हणी येते आशिल्ले तुमी म्हज्या उजव्याक आनी दाव्याक रावतल्यात खंय कालवर पर्वतार तूं उजव्याक तूं दाव्याक ना जेजून तशें करूंक ना जेजून फकत म्हळें हांव पियेतां ती काल्स हांव सोंसतां ते कश्ट हांव वळवळटां तें मरण तुमी घेवंक तयार आसात की हांकां खालें म्हूण समजोना हांव पियेतां ती काल्स म्हळ्यार हांव रायाच्या रवळेरांत बरो वायन पियेता कोण ना आमी पिवंक रेडी आसा म्हणाले ते पूण जेजू म्हणालो तुमी तें पियेतात की ना तें मागूच ना तें करूंक पुरो पूण उडास दवरा सर्गींच्या राजांत कोण उजव्याक कोण दाव्याक म्हणून आतां सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार संवसारी चिंतपांत तूं वर्तो जावंक आशेताय जाल्यार हेरांक गुड्डावन तूं ताचे वयर रावताय जाल्यार सर्गींच्या राजान तुका तितल्या सुलभान जागो मेळचो ना कळ्ळें गी थोड्यांनी गुड्डावन वयरेचें आसा न्ही गे हेरांक गुड्डावचें पोंदा घालचें आनी वयरेचें उडास दवरा गुड्डायल्ले मनीस पोंदा आसात ते उठोवन हाडले जाल्यार तूं सकयल पडताय म्हणलें विसर नजो देखून जेजू म्हणटा कोण तुमचे मोदें वर्तो जावंक आशेता ताणें सकडा वरवीं लमाण जाय सई
कोण पळय तुमचे वरवीं तुमचो तो धनी जावंक शेतात आनी तुमचो साकोर जाय साकोर जाय. जेजू स्पश्ट सांगता हेरांनी म्हजी सेवा साकरी करच्याक हांव येवंक ना. हेरांनी म्हजी सेवा साकरी करच्याक हांव येवंक ना. बगार हेरांची सेवा साकरी करूंक हांव आयला हांगासर. हेरांची देखून जेजू कितें करता निमाण्या ब्रेस्ताराचे दिसा तुमी जाणात कितें करता. आपले वयले वस्तूर काडता, पेंगटात तुवालो बांदता आनी सिसांचे पाय धुता. कोण धुयत सिसांचे पाय? हा कोण धुयत? गोवाचे पाय धुवंकूच तूं बायल रेडी ना. बायलेचे पाय धुवंकूच तूं घोव रेडी ना न्ही गे. मोडल्या ते तुजे पाय म्हणटात. आं मोडल्या तुजे हात न्ही गे. इल्ली पाट घास बा म्हळ्यार गे मोडल्या ते तुजे हात घास म्हणटात गे न्ही गे. थोडे पटी जायना. एक पटी एक सासूमाई म्हणाली गे सुनेक बारी सुनानी सासूमाई बारी मोगान आसली. कळ्ळें शेगुणाची सून बारी मोगान आसली. एक दीस माई म्हणाली गे सुनेक आळे पुता म्हजी येयली पाट घास म्हणून. सून संतोषान धांवून धांवून गेली पास काडून पाट घासूंक. कोणाची? हां सासूमाईची. पाट घासूंक येताना हाका हात मुखार तोसनान गे. कोणाक? सुनेचे हात मुखार तोसनान पायत मुखार येतात गे. कळ्ळें? पायत हात वचनान. कितले प्रयत्न केल्यार हात मुखार पायत मुखार येतात सासूमाईचे पाट घासूंक. देखून हयने म्हळें माय 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 हांव उडोलतान प्रयत्न करता म्हजे हात मुखारच येनात तुजे पाट घासूंक पायत मुखार येतात. कितें गजाल कळना माय. वडणी पुता पाय जाल्यार पाय कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सासूमाईचे पाट हांवें पांयांत घासली म्हणालो. म्हज्या सासूमाईचे पाट हांवें पांयांत घासली देखून तुवें पांयान घासल्यार वडणी म्हणून. वय म्हज्या मोगाचे बड पळय थोडे पोटी पळया हेरांची सेवा करूंक आमी फाटीं सरता. जेजून सिसांचे पाय धुले आनी म्हळें तुमी एकामेका ती सेवा करी जाय. गोवान बायलेचे बायलेन गोवाचे पाय धुले जाल्यार कुटुंब बऱ्यान वयता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण तें करूंक आमकां नाका. आमकां ल्हान जावंक नाका. आमकां काल जावंक नाका. हांवें सांगुल्यांत जायचें. ह्यो म्हजो फायनल निर्धार. हांव यजमान हांव यजमानी. कळ्ळें गे. हांव बापोय हांव आवय तूं भुरगो तुका जल्म दिल्लो. हांवें सांगलें टक 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 कमांडर. आमी सवाळ कमांडर जावंक आसाचे कमांडर. कळ्ळें? आमी लावन जावंक नाका. आमकां बगवंक नाका. हेरांचे पांय धुवंक नाका. तोळ कितें जाता कितें जाता. आमी ल्हान जावंक आमी पेसाडनातल्या वेळार कळ्ळें गे आमी सगळीं बिगळटा. निमाणे आमी गुलामूत जाता. देखून जेजू म्हणटा जेतून बऱ्या पूर्ण संदेश दिलो जे कितें हांवें तुमकां केलें तें तुमी एकामेका करी जाय. सगळ्या संवसारा वचय जाय. सेवेचो वावर करी जाय. देखून जेजू म्हणटा हांव कितें आयला संवसाराक हां कितें कितले बडी शर्मा आयकले कितले बडी सांगले आदे रागा आदे हांगा आयकोन भद्रपा शर्मा सुपर. मागीर गेलो घरा डुय्या गेलो तो. मागीर हेणें जडार गेली गुय्य जालें शर्मा गुय्या. जेजू म्हणटा हांव संवसाराक उजो लावंक आयला. उजो कसलो उजो? सुडीचो उजो गी हा लासूचो उजो री मोगाचो उजो सेवेचो उजो बक्षणाचो उजो. पळया हांव संवसाराक उजो लावंक आयला मोगाचो सेवेचो बक्षणाचो. आनी जेजून कितें केलें ताच्या जिवितांत? पातकी प्रद्वाऱ्यांक बक्षिलें. ताचे विरोध केल्ल्या बक्षिलें. ताका क्रुसार मारलेल्या बक्षिलें. कितलो मोग केलो पळया. सगळ्यांचो ल्हान भुरग्यांचो पिडेस्तांचो प्रायवंताचो आरिगारीचो कुसुल्ल्या कोडांत कुसुल्ल्या मनशांचो सगळ्यांचो ताणें मोग केलो. सगळ्यांक बक्षिलें. दयाळ जालो काकुळतीचो जालो पळया. आनी सगळ्यांची सेवा केली ताणें. सगळ्यांची सेवा पुरासण म्हणलें की नासतना ताणें सगळ्यांची सेवा केली. कितल्या पुरबयस पळय. देखून सेवा मोग बक्षाणें ताचे जिविताचो प्रमुख वांटो. देखून म्हणटा हांव हें करूंक आयलां पाठार बसून जुलूम करूंक न्ही अधिकार करूंक न्ही अधिकार चलोवंक न्ही. हें तुमी करूंक जाय. सगळ्या संवसाराक वचा
आणि खबर परगट करा, ही खबर परगट करा आणि अशें जिया म्हणून ताणें सर्गी सोडून येताना शेसांक सांगलें आनी सगळे गेले म्हज्या मोगाचो संवसाराच्या पूर्वतन पश्चिम उत्तरतन दक्षिण पर्यंत सगळ्यांनी गेले. जेजू येवच्या फुडें कितें आसलें, मनीस मनशाची मासां खाताले, राय राजवटकी चलयताले, लोकांक गुलाम करून जुलूम करताले, लोकांक शिकप नासलें, अंधकाराच्या अशिकपाच्या अंधकारांत लोक आसलो. पळया जेजूच्या मिसांव वावर घेतलेल्या शिसांनी कितें केलें, सगळ्या संवसाराक गेले. सोम्याचो मोग परगट केलो, मोग परगट केलो. सोम्याची काकुळत पासारली, सोम्याची दया पासारली. सगळ्यांनी गेले आनी जंय जंय गेले थंयसर हे मिशनरी गेले, थंयसर तांणी इस्कॉलां उक्ती केलीं. पळया इस्कॉलां आज आमी शिकपी जाल्यार पळया म्हज्या मोगाच्या आरवा नारावे न्ही असल्या गांवांत अलंगारांत असल्या गांवांत गविरागी कोटी पदऱ्यापानी येवन गोऱ्या पदऱ्यापानी येवन हांगासर इस्कॉलां सुरू करना, हांगासर शिकाप दिवना. आमी अशिकपी आसल्या थंय शिकाप ताणें दिवंक प्रयत्न केले. पळया शिकप दिवन ताणें अंधकार पयस करूंक प्रयत्न केलो. मोग ताणें वांटलो. मोग नासलेल्या अनाथ भुरग्यांक, मोग नासलेल्या कुटुंबाच्या सान्यांक, मोग नासलेल्या जायत्यांक आश्रय उगडले, आश्रमां जालीं. आनी थंयसर वस्तूर खाण जेवण मात्र ताच्या सांगात मोग वांटचो काम धर्मीक भाव भयणींनी केलो, लायकांनी केलो. आनी अशें पळया सोम्याचो मोग सगळ्यांनी विस्तारलो, ताका दाखलो मदत तेरेसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. सेवेचो वावर पिडेस्त, कोडकार, अनाथ आनी विविध रितीच्या एड्साच्या मारेगार पिणे कश्ट केल्या सगळ्या लोकांक आस्पत्री उगडल्यो. आस्पत्र्यो ही खंयच्याय उरल्या धर्माच्यांनी करूं ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी केल्ले सगळे. आज सगळ्या संवसार बरो विस्तारला जाल्यार आनी ह्या सगळ्या संवसार बरो सोम्याचो मोग परगट जाला जाल्यार, सोम्याची सेवा परगट जाल्या जाल्यार आनी सोम्याची सगळी काकुळत सगळ्या लोकांक अनुभव करूं मेळ्ळा जाल्यार क्रिस्ताच्या पाटलावदारा वरवीं म्हणलें विसरूंक नजो. आनी हे सगळे सोम्यातावन आयले, सोम्यातावन देखून वसा तुमी सगळ्या संवसारात ही सुवार्ता परगट करा. आनी हे मिसांव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूच्या काळार 2000 वर्सां फुडें सुरू जाल्ले मिसांव आजुनूय चालू आसा म्हणल्याक रुजवाती. देखून हो मिसांव जायतो जावंक आसा, आनी जावंक आसा. संवसाराच्या सगळ्या कोणशाक जेजूची सुवार्ता परगट जावंक ना. आमच्या उत्तर भारतांत जावंक पुरो उत्तर कर्नाटका आतां प्रसर जाती आसा न्ही. उरल्या गांवांनी परगट जावंक ना. जायते गांव आसात जेजूची वळख नासलेले, थंयसरी वचोंक आसा. आनी अशें मिसांव काम आमी करूंक आसा. थोडच्या काळार मिसांव काम करच्या की आतांच्या काळार मिसांव काम करच्या की व्यत्यास आसा, कश्ट आसात म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. तितलें सुलाभ ना. पयलें सरकार आनी बुरा सांगात दिताले, आदार दिताले, आतां दिनांत, कुमोक दिनांत. मिसांव काम करचें जाल्यार आर्थीक रितीनी वर्ते मापान कुमोक जाय पडटा. गेल्ले कडेन इस्कॉलां सुरू करी जाय, आस्पत्री सुरू करी जाय, आश्रय बांदी जाय जाल्यार बेश्टें सोसोन आमी थंयसर ऑर्डर केल्यार ऑटोमॅटीक जायना. तुमी दिल्ल्या सहकार वरवीं, तुमी दिल्ल्या पाठिंबा वरवीं, तुमी दिल्ल्या कुमके वरवीं आज संवसारार असलें सेवेचें, मोगाचें, काकुळतीचें मिसांव करूंक साध्य जाता म्हणलें सत आमी आज आयच्या दिसा जडाव जावंक जाय. देखून फुलाची पाकळी ह्या मिसांवाक आमी आदार दिवंक जाय, कुमोक करूंक जाय. आनी हे केल्ल्या वरवीं आज सोम्याची वळख नासलेल्या त्या गांवांत, सोम्याचो मोग नासलेल्या त्या गांवांत, सोम्याची काकुळत नासलेल्या त्या गांवांत थंयसर सोम्याची मिसांव परगट जाता म्हणलें सत आमी जाणा जाता. देखून सोमी म्हणटा दिया तुमी, पुंक्याक तुमकां मेळ्ळा, पुंक्याक तुमी दिया. सोम्याच्या सुवार्ते खातीर दिया, सोम्याच्या सुवार्ते खातीर, सोम्याच्या मिसांवा खातीर दिया. कितें कसं तुमकां उणें जावचें ना म्हणलें सत सोमी आज आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तर एक बरो दोळे दांपया आमी. आज सोम्याची मिसांव वावर बळान सरचे जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमच्या कुमकेचो वावर भोव कुमकेचो, आमच्या उदारपणाचो सहकार भोव गरजेचो. अशें केल्ले वरवीं आज सगळ्या संवसारार सुवार्ता परगट करूंक साध्य जाता. जायते कडेन शिकप ना, जायते कडेन आस्पत्री नात, जायते कडेन आश्रय नात. आनी आमचे मिशनरी भाव भयणी तें करून आसात. तांकां भरपूर दीस सांगात आमी दिवंक आसा. देवान आमकां व्हडलें म्हूण दिवना, इल्लें दिलां. इल्लें तेल्लें उरोवन ह्या मिसांव वावरां दिलो जाल्यार सोम्याची सुवार्ता परगट केल्ली बरी जाता. सोम्याचें नांव सगळ्यांनी गाजता. सोम्याचो मोग, सोम्याची सेवा
आनी सुम्याचें भोगसणें सगळें विस्तारता असलें मिसांव काम करूंक सुमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हूण मागया आमेन. उबी रावया त्रिएक देवाती आसलो बाबा तूं सारया सगळीं एका तळ्यान एकाच देवा सत्मानता सर्पद्वेदार बापतो सर्गार भितर मिसो दिसत्या ना बिसत्या वस्तू आणि एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सत्मंता देवा सैरो स्फोतो सर काळा दे बापातान जन्मला देवातान देव उस्वाडातान उस्वाड खऱ्या देवतान उपजल्लो करो देव तो देवतान जन्मला ताका सुमना बापाच्या सैबासो तांचे वरी सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा बसत आणि आमचे चढोडे बसत सरदार तांदो देवलो आणि पवित्र वरवी अवकार वरेचे उदारी ताणे गोड घेतली आणि तो वरी जालो आणि आमचे बसत पोंच ताका ताका उसार मारलो ताणे कस मरण सुसले आणि ताका आनी पिलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुन्हा जीवन जालो सर्वात सोडलो आणि बापाच्या उजव्या बसला स्त्रियांचे मेल्यांचे मनस्वे करूं वैभवान तो परतून येतलो ताजेर शेवट आसना आणि पवित्र म्हणता ईश्वराने जीव दातात तो बापा आणि पुतातान शिवला बापा आणि पुता बराबर ताका समस्त नमस्कार आणि महिमा पावो प्रभुदेव उलयलो एकच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मकांवर स्थापित सत्मंता पत्काच्या भक्षणाखातीर एक पवित्र स्थाना समोर मानता आणि मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आणि सस्नाच्या जिविता विश्वास रावता आमेन. येस आमच्या विश्वासान आनी बावरतान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा अख्ख्या मिसां वावरा खातीर आतां आमी त्रिएक देवा लागीं उबारया. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तूं बळवंत कर समेस्त धर्मीक वडिलांनी पवित्र आत्म्याचे सक्तेन क्रिस्ताचें नांव जिणे आनी करणे मुखान परगटोवंक तांकां तुजें बोल दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशांत आनी समाजांत शांत समाधान राज करूं दी. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें राज आमच्या गांवांत स्थापीत कर. आमी सर्वांनी ताची बळवंत अतेरां जावन वावरूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मिसांव वावरा पसत दान दितल्यांक तूं 100 वंट्यांनी इनाम दी. तुजे बरेपण सर दानीक फावो कर. मिसावांक आदार दितल्यांची जिवीत तृप्तेचे आनी समाधानाचे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजेच्या सर भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संदेश सारके रितीन समजून घेव ताची वडवेक आपल्या जिणेन परगटूं तांकां बळवंत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मिसांव गांवांनी वावुरच्या समेस्त मिशनरींक तुजे कृपेन भर. तांच्या अधीन दिल्ल्या समेस्त लोकांचो भावार्थ जिवाळ करूं आनी तुज्या पुताची वळख समेस्तां परगट करूं तुजें बेसांव तांकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या मिसाच्या बलिदानान हजर आसच्या आमी सर्वांनी तुज्या पुता जेजूच्या उतराच्या प्रेरणान बळवंत जावन एवकारिस्ताच्या बळान आमचे समाजेन खऱ्या मिसांव स्पिरितान जीव आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी परतोळीत आमी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. सोम्याची मिसांव करूंक अडखळ आसा त्या गांवांक पसोत आमी मागया. त्या गांवांनी सोम्याची मिसांव करूंक अडखळ आसा. हे सगळे अडखळ पयसांच्याक सोमी आमकां दिवन दी. आमकांय उदार जावन आमकां तांकां दिसली पुलनी पांकडी दिवन मिसांव वाव करतेल्यांक सांगात दिवंक तांचे खातीर मागोवंक की कृपा मेळ अशें मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या मोगाचें तुज्या सेवेचें तुज्या भक्षणाचें मिसांव तुज्या पुता जेजून हें संवसारी स्थापन केलें तें परगट केलें आनी तें मन दारून उलो दिलो. आज ताचे पट्टावदार जाल्ले आमी हें मिसांव करतना उदार मनान सहकार आनी कुमोग दिवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. देणे पुण्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे ती घोडे आमचे ओपून दिता वास तुका देणे पुण्या वायनाचे भेटयता बापा तुका
सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकांच तुका सर्वेस्परा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकांच तुका सर्वेस्परा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां नेडे पुण्या वैनाचे भेटयता बापा तुका जिणे तिकोडे आमचे ओपून दिता वास तुका सर्वेस्परा दया सागोरा भेटयता वर्गांत तुका सर्वेस्परा दैवीक पागोरा क्रिस्तात येताय आमकां सर्वेस्परा दया सागोरा भेटयता वर्गांत तुका सर्वेस्परा दैवीक पागोरा क्रिस्तात येताय आमकां म्हणजे भाव भयणीनो म्हजे न्ही तुमच्या तंतले पवित्र बलिदान सपद्वेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या सेवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी दवरल्या तीन देणी ह्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुठा वरवीं आमचे मौन पातकांतले मेकळे कर आनी अशें आमचें जिवेद शुद्ध निर्मळ जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसों तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वैशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणां जिखलें आमा समेस्तान जिवीत सासनाचें आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेश वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता दरबाराचो सर्वेस्पर सकाळी संसार भरला तुझ्या वैभवा उसळी तुका जय उसळी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उसळी तुका जय उसळी तुका जय पवित्र घडी संभ्रमता भाव भयणी नवंड आनी वायन असले जेजूचे मास आनी गजां बद्दलची पवित्र आत्म्याची घडी हे घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता सगळी समयाची मिसां वावर
जेजूच्या कुडी रक्त समर्पिया आमसोबत तो सहकार पाठिंबोई सुमेच्या कुडी रक्ताक समर्पिया बापा क्रिस्तू तुम पवित्रतूंच सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जामती आमकां आमच्या समिये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपल्या सुखशेने कस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका तीन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पोवची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांक दिली आनी म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आनी आदले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां पासून ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडता सो गुठ परगटुया सोया जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवंत आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडोरे सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां बाबा केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या आमी समेजता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सेब पीटर पोल आमच्या गोडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो दवरूं मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी इश्टगती नंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या परजोळीत मुखामळ पळोवंक उबो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरी देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती तांच्या संगता तुजी महिमा गांवक आमकां फोबो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडवंदराची आचना मतीन धरून सुमयाच्या आमी सामाक आमचो भरपूर सहकार पाटी मोदींक देवा स्वादारांनी कृपा मागोन सुमयेन शिकलेले मागणे सांगता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी श्रीगत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे आसलेले आमची ताव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिड्यांतले आमकां निवार देखून ह्या जिवितांत समंतो समाधान आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी कोटान सांबाळ तूं जेत आनी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मिदिंबी गेल्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. सोम्याचो मोग, सोम्याची सेवा, सोम्याचें भक्षणें, सोम्याची सुडका सगळ्या संवसाराक प्रगट करूंक हे मिसांव करूंक आनी हे मिसांवाक सांगात दिवंक आमकां आपोवण दितात ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सहभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुड रगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. जेजू हांव तुका काळजांत घेता, संतोषान तुजी मास्रग सेवता. तुजे थंय जेजू आवाज एक जाता, तुजेर सोम्या पातीव नांव रावता. जेजू ये तूं काळजांत पिडार कर ह्या टाण्याक, तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मोमोतो तुका सदां रीतत वेता, तुका सेवतो आतां लालेता. जेजू ये तूं काळजांत पिडार कर ह्या टाण्याक, तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मोमोतो तुका सदां रीतत वेता, तुका सेवतो आतां लालेता. जेवणात तुवें उडो मोडून दिलोय, खेया खाया म्हणून तुकाच पेटयलोय. आत्म्याचे कोण जावन उड्याक उवायलोय, कुशेन कुसार मोरोंक तयार जालोय. जेजू ये तूं काळजांत पिडार कर ह्या टाण्याक, तुका घेवन सदां हांव आशेता. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवानान हे मोगान आमकां आमी वाडशें कर. हाचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो आदार आनी सर्गीच्या गुटाची अधिकृत संपूर्ण समजोणी आमकां मेळो म्हूण मागता हांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमची सभे आणि सर्व पदवेदार देव, बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगा संदेश देवो, सोम्या आमी वेता. तुझे कृपे बोला रास तुझे परगटा. मासाल तान तुझ्या पोषण आमचे केला. कृपे बेसामानी आमकां तुवें बोला. मोगा संदेश देवो, सोम्या आमी वेता. तुझे कृपे बोला रास तुझे परगटा. मोगाळ पुता सोवे हांव मोरी
आशीर्वादी वांका रोजारी साहेबीने भगीन कृष्णाचे कृपेन आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन मोगाचनो रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पुनशेत अलंकार फादर मेलविना तावन तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजीदासचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडतात जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता ह्या संदर्भार हांगासर हर एका शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुनतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुनतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुनतळाक येया भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा ह्या पुनतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणें दिता तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर कणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत तुमकां सर्वांक स्वागत